वेर्णा जंक्शनाचेर कॉमस्वॉप कंपनी कडेन जाल्लो अपघात दुर्दैवी। सोऱ्याच्या घुवेन बस चलोवपी ड्रायव्हराचेर कारवायची प्रक्रिया सुरू केल्या। तशेंच अशा पद्दतीन कामगारांक खोपी बांदून दिवपी कंत्राटदाराचेर आनी उपकंत्राटदाराचेर खर कारवाय करतले आनी तांकां ब्लॅक लिस्टात घालतले। मरणा खातीर जापसालदार सगळ्यांचेर सक्तीन कारवाय जातली, कोणाकूच सोडचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। शेनवारा राती वेर्णा उद्योगीक वसणुकेत जो भिरांकूळ अपघात जालो, एका बस ड्रायव्हरान कुठ्ठाळेच्या एका झोपडेचेर बस घातली आनी तातूंत 4 कामगार जे आशिल्ले ते झोपडेंत रावताले ते मरण पावले। हो जो कुठ्ठाळेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सोरो पिवन बस चलयतालो, तेका लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या केसीची दखल घेतला। जो ड्रायव्हर सोरो पिवन बस चलयतालो ताचेर कारवाय जातलीच, त्याच बरोबर जे कामगार आशिल्ले मरण पावले 4 ते जी कॉन्ट्रॅक्टराची हलगर्जीपणां आसा, कित्याक की तांकां भिरांकूळ अशा जाग्याचेर तांच्यांनी झोपडी बांदपाक दिली। ते वेर्णा महामार्गाचेर गटारांक स्लॅब घालपाचें काम करताले, मूळ बिहाराचे आशिल्ले ते। मात्र ह्या धोकादायक स्थितीन हलगर्जीपणान तांकां रावपाक दिल्ल्या कारणात जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांचेर कडक कारवाय जातली। त्याच बरोबर अशा कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्ट करतले अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। ह्या केशीची दखल घेत शेनवारा जो राती वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत भिरांकूळ अपघात जालो, IDCंतल्या रोज बर्गर कंपनीच्या कामगारांक ही बस सोडपाक वताली। सोरो पियेल्ल्या कारणात ह्या ड्रायव्हरान जी बस आसा ती एका झोपडेचेर घातली आनी तातूंत 4 मूळ बिहारच्या कामगारांक मरण आयलें। हाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे दखल घेत सांगिल्लें आसा की ह्या जे लोक आसा तांचेर कडक कारवाय जातली। कॉन्ट्रॅक्टर, सब कॉन्ट्रॅक्टर हांकां ब्लॅक लिस्ट करतले आनी अशा तरेची हलगर्जीपणां परतून खपोवन घेवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश बामणकर।